नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। फाल्या गणेश चतुर्थी। ज्या घरात श्री गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापन करून श्री गणेश चतुर्थी आचरण करतात त्या घरात आज सगळी तयारी झाला। फाल्या सकाळी श्री गणेश मूर्ती हाण प्रतिष्ठापन करचे इतलेच बाकी असा। श्री गणेश चतुर्थीक श्री गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापन करूक सगळे उत्सुक आसात। जाल्यार श्री गणेश मूर्ती तयार करचे कलाकार मूर्तेक अंतिम स्पर्श दिवच्या गडबडीत आसात। कारवार तालुक्यात मातयेचे मूर्ती करचे कलाकार जास्त संख्येत आसात। गावात कमी म्हणल्यार मूर्ती करचो एक कलाकार तरी आसतलोच। त्यापैकी काही कलाकारांलो परिचय करचे प्रयत्न कारवार न्यूज कोंकणी करता। कोण कलाकार, कितले वर्साच्यान मूर्ती करचे कार्य करत येयला, ह्या वर्साक कितले गणेश मूर्ती केलात हेजे बद्दल ल्हान अशी माहिती दिवचे प्रयत्न आमगेले तुमचेसाठी। चला या पळया कोण कोण कलाकार कारवारात आसात। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। सगळ्याक श्री गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा। हांव कृष्णा माळसेकर माजाळी। हांव 20 वर्सां पासून गणपती करता। अशें गोंयांत बी सार्वजनीक गणपती हांव कंटिन्यू खूब करतो आसा आनी घरा कडेन सुद्दां हांवें 60 गणपती केले आसा। बारीक म्हणजे खूब खंयचे आसा हे किन्नर हे अशी लांबची गणपती आसा म्हाजे कडेन। बारीक गणपती म्हाजे गोंयच्यानूच व्हरता सावड्डे मडगांव। आनी गोंयांत ह्या फावटी हांव 3 गणपती केले सार्वजनीक। तशें माजाळी बी एक केल्लो आसा। माझें नांव मंजुनाथ वामन संकेत उलयता। हांव गणपती करून 40 वर्स जाले। वर्सा प्रमाण हांव गणपती एक 5-6 गणपती वाडते गेल्ले आसा। 110-15 आसा गणपती। मागेल नाव संदीप शेट्टी। किन्नर कारवार तालुक्याचो किन्नर गाडसाय मागेलें घर। हांव सुमार 25 ल्हानपणाच्यान आमगेल्या मागेल भावोजी म्हणल्यार मागेल गुरू सुभाष मंगेश शेट्टी हो फेमस एक कलाकार। तेजे बरोबर हांव ल्हान शाळेंत वता आसतना काम करचे आशिल्लो। आतां तो वायट जावन सादारण 2000 वायट जाल्लो।
मागीर त्या नंतर तिका कितले जे गणपती आसात 25 वर्स जाले ते हांव अंदूरच्यान 25 वर्स ते तिका पुरा गणपती हांवूच करते आसा आनीक मागीर सुमार 80 वयर गणपती आसात आनी तितले गणपती अंदू शेल जाता वर्साक गणपती वाडते आसा. माझे नाव आनंदराय राम काणेकर शेख किन्नस आणि हांव येत्या साधारण 46-47 वर्सां पासून हांव गणपती करतेर आसा. मागीर बाप बी करता आसलो, आजू करता आसलो, परंपरा अजुनूय चालू आसा. हांवें वर्सां प्रमाणेच 18 गणपती केला ल्हान लोकांक दिवचे आनी हो आमगेलो घरचो गणपती अजुनूय पेंटींग जावन जातेर आसा, कंप्लीट जातलो. हांवें 14व्या वर्सा पासून काम हे गणपती करच्या सुरू केल्लो ल्हानपणीच्यान आनी आतां 46 वर्स जाली आतां गणपती करतेर आसा. म्हगेलें नांव गजानन प्रभाकर कलगुटकर. हांव हिंगा अजाबर रावताशिल्लो आनी मातयेची गणपती म्हाका 30 वर्स जालें हांव करूं लागून. तशें सगळे फातराय बी करता आनी म्हाका अशें एक 25, 30, 21 वर्सां 20 अशे गणपती येतात. म्हळ्यार वाट्या गेल्यार तर जास्त कमी येतात. ते सार्वजनीक गणपती बी करता. ह्या फावटी बी सार्वजनीक केलात. शिरवाडात गणपती दिला तेमी आनी एक फावटी केल्लो. मल्लापूर एक सुमार वर्सां म्हाका दितो आसात. 7-8 वर्सां जाले सार्वजनीक गणपतीचो आसा. ह्या वर्स तेंगेले 25 वर्सां गणपती बरो पुण्यपेट राजा म्हणून एक तयार करून दिले तांकां सार्वजनीक गणपती. तांकां मातयेचे आनी खंयचे वचचो ना, मातयेचे जाय म्हणून म्हाजे कडेन येवन व्हरता तेमी. नमस्कार, हांव दत्तानंद कुर्डेकर सोनाराडा म्हाजें घर जाता आनी हांवें वर्सा प्रमाणे गणपती आतां 19 वर्सां जाले हांव करते आसा. आनी हेजे पयले
हांव सुरेश बांदेकरागेर एक्चुली ल्हान आसतनाच्यान थंय वचून पळयत आशिल्लो. गुरू म्हणल्यार म्हाका एक फक्त म्हाका गुरू जाता. आज म्हगेले 40 लागीं गणपती आसा थंय. तशेंच एक्चुली कितें जालां पयलींच्या भशेन लोक कामां बी मेळ जाल्यार जरा आमी जरा हे कामांतल्यान फाटीं जाता आसा. शिवाय गणपत करची काय व्हड बेजार जावच ना. कारण हांव गुरुनाथ नायक सकलबाळी साईनाथ मंदिरा कडेन मागेलकार. हांव आतां 10-11 वर्सां जालां गणपती करता. गणपती म्हळ्यार घरगुती करता हांव. सादारण 1.5-2 फुटाचे ह्या टायप करता आनी ते बी मातयेचे करता. लोकांक कशें जाय तशें करता. गणपती हांव आतां 20 करता. 20-22 उरतात, 20 उरतात अशे गणपती जातात. तेजे प्रमाणे करता. कोणाक कशें जाय तशें तेजे प्रमाणे डिजायन बनयता आनी दर वर्सा ते 20-22 उरतात. एक वाट्याक खंय वयता 2 एक वर्स 2 जास्त जाता, एक वर्स 2 20 उरता, एक वर्स 22 उरतात. माझे नाव अक्षय आचार्य. माझ्या पप्पा नाव गजानन विवेकानंद आचार्य आणि आजा नाव नंदा रामचंद्र आचार्य. आणि आम्ही आता आज्याने कितले 60 वर्सां पयलींतल्यान गणपती करता येयला. आता मागीर पप्पू करतात. आता पप्पू करतालो गणपती. आता आमी आनी पप्पू मेळून करतात गणपती. आणि आमी मातयेचे गणपती जास्त करतात. आणि हेजे POP तितले अशें म्हळ्यार मातयेचे जास्त आनी वॉटर पेंट यूज करतात. आणि आमी जास्त सार्वजनीक गणपती 4 सार्वजनीक असतात. आणि आता आमी हे फाटी 89 गणपती केलात. समुद्रात तुफान आशिल्ल्यान नुस्तेमारची एक बोट फातराक आपटून लुकसाण जाले. ही घटना भटकळ तेंगीनगुंडी लागीं अरबी समुद्रात घडली. मल्पेची कुलमास्ती नांवाची बोट फातराक आपटून लुकसाण जाले. समुद्रात तुफान आशिल्ल्यान होड पाळा मदीं बोट शिरकली आनी बोटीचे फॅनाक नुस्त्यामारचें जाळ अडकलें. तेजेन बोटीची इंजीन बंद जावन बोट फातराक आपटेली. इतर बोट जाग्यार वचून फातराक आपटेली बोट बंदरार हाडचे प्रयत्न केले जाल्यार बोटीक बांदील राजू कट जाल्ल्यान बोट बंदराचेर हाडूंक शक्य जालें ना. बोटीत आशिल्ल्या कामगाराक सुरक्षीत बंदराचेर हाडले. सिद्धापूर तालुक्याच्या होळलकेरे हिंगा सुपारी चोरिल्ल्या आरोप्याक पोलिसांन अटक केले आणि तेमचे कडच्यान सुपारी आणि वाहन जप्त केले. सुपारी चोरील प्रकरणा संबंध 20 वर्स वयाचे अख्तर रजा आणि 23 वर्स वयाचे इम्रान शेख हेमका पोलिसांन अटक केले. हेमचे कडच्यान 1,20,000 रुपये किमतीचे 4 क्विंटल सुपारी आणि चोरूक वापरिल्ली एस्टीम कार हिरो स्प्लेंडर बाईक जप्त केला. रस्त्यामध्ये एक लॉरी बंद जावन आशिल्ल्यान सुमार 1 तासापेक्षा जास्त वेळ ट्रॅफिक जाम जाल्ली घटना अंकोला येल्लापूर महामार्गार घडली. रस्त्यान संचार करची लॉरी अकस्मात रस्त्यामध्ये बंद झाली. लॉरी चालक आणि क्लिनर हेमी लॉरी रस्त्याच्या बाजून काढूक प्रयत्न केले जाल्यार सफल जाले ना. रस्त्यामध्ये लॉरी आशिल्ल्यान रस्त्याच्या दोन्ही बाजून ट्रॅफिक जाम जालो. वाहनाची रांग 1 किलोमिटरापेक्षा जास्त लांब झाली. नंतर जाग्यार येयले पोलिसान वाहन संचाराक अनुकूलता करून दिले. कारवार शहराच्या कोडीबाग राष्ट्रीय महामार्गा लागीं आशिल्ले खापरी देवस्थानाचे दानपेटी फोंड पैसे चोरी केल्ली घटना काल रात्री घडली.
खापरी देवस्थानाच्या भितर आशिल्ले 2 दानपेटी फोडले जाल्यार देवस्थानाच्या गर्भगुडी भितर आशिल्ले भांगराचे वस्तू चोरूंक शक्य जालें ना। हेचे संबंद शहर पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला। जाग्यार पोलीस आनी श्वान दळ येवन पडताळण केले। ಅದೇ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದಲ್ಲ चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिजल्ट बी मेळटी आसा। तेजे खातीर आमी लॉन्च करते आसात खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल। आणि सद्याक संधिवात आणि जॉइंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाडू लागल्यात। उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉइंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात। त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते वा कारवार न्यूज कोंकणी देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।